सगळीं उबी रावयात. मिसाचे भेटेक सुरवात दिन गीत गावयात. नंबर सगळीं आमी यात्रेकारां. 지금까지 보이랴 바울라 수고가 담치 아드라 크리스타 성이 소고 잭상 도리아 하베 삼치 보가 소글리아미 아트레카라 안온단 쫄타와 보람 소스타 반다 담소 Angatigo Jetsa Sogliami Atrigara Anundan Sotawa Suram Sosabanda Namso Angatigo Jetsa Bapaचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भयणी भावांनो, आमी सगळीं ह्या संवसारात जावन आसा यात्रीकारां. आमची यात्रा चलतना आमी आमची नजर सर्गीच्या वाटेर दवरूंक खूब म्हत्वाचें. आयज जावं आसा नोवेनाचो निमाणो दीस आनी आयच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा आंकवार मारिया सगळ्या यात्रीकारांचो भरवासो. यात्रीकारांच्या आत्मीक यात्रेंत दिशा दाखयता. आपलें संवसारी जिवीत जियेतना आंकवार मरयेन सदांच देवाचेर आपली नदर दवरली. ताचीच खुशी केली आनी संवसारात तिची यात्रा सोंपल्या उपरांत देवान तिका कुडी आत्म्यांत सोयत स्वर्गार व्हेली. तर आमीय सगळीं आंकवार मारियाची देख घेवन आमची आत्मीक यात्रा चलतना सर्गेच्या वस्तूंचेर आमची नदर दवरूंक आमकां कृपा आनी बोल ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांतल्यान मागुया. मोगाळ इश्टनू, काही बरो विशय आयच्या सेवा धर्माचो. आंकवार मारिया सगळ्या यात्रीकारांचो बरवसो. यात्रीकारांच्या उत्मीक यात्रेंत दिशा दाखयता. आमी यात्रीकारां म्हणटोच देवाचो आशिर्वाद आमचेर सगळ्यांचेर मागुया. आनी आमच्यो गरजो, आमचे आवडी, आमचे प्रश्न देवा फुडें घालतना इश्टानो, आयज केरीत भाशेन आपलो जल्माचो दीस, आपल्यो एनिवर्सरी मनयतल्या भावा भयणां पासत मागुया. देवाची कृपा, देवाची गोठाय तांकां मागुया. बरोचभर जायतीं आमची लग्न जालेलीं जोडीं भुरग्याच्या देण्या पासत आश येता. तांकांय देवाचो आशिर्वाद मागुया. मोगाळ इश्टानो, ह्या दिसांनी जायत्या जाणांनी कुमसार केल्ले आसा आनी ह्या कुमसारांतल्यान जायत्या जाणांनी थोडे निर्णय घेतलेले आसात. थोडे निर्णय घेतलेले आसात. तांकां पवित्र आत्म्याची गोठाय, आमच्या मागण्यांची गरज. हे निर्णय कुमसारा वरवीं जे निर्णय ताणें घेतल्यात तांचेर थीर रावंक, पातकाचेर झुजूंक ह्या भावा भयणांक आमच्या मागण्यांची गरज. म्हणटूच ही सगळी मागणी एकठांय करुया आनी केल्ले भाशेन सायबा तुज्या आशिर्वादान आमकां भर म्हणून मागुया. पयलें स्तोत्र आमी गायतले हांव नंबर 828 सर्वेस्पराच्या मनांक. सर्वेस्पराच्या मनांक मोवे गीत रचून गायात. आमचे खातीर रचोया
자만한 손도살의 길 가있다. दुसरे स्तोत्र आम्ही गायतले आहोत. नंबर 832 सर्वेस्वरा मुखारियात. सर्वेस्वरा मुखारियात 다가딘 와수야 오길고로 암체 따로 다가와가누야 서르베스보라 무카리야 다가딘 와수야 도길고로 암체 따로 다가와가누야 Pritum soglososa Tanes mantanasa Utsus pormot Tolgol dorien Tanes sorunaya Sorvex fora mukaria Kakanin wasuya Ogir goro तीसरे स्तोत्र में गाते हैं नंबर F8 जेजू सोमी Bapa's moviment for God Kora Bapa's movement for God Kora Jesus somi Evace soy corestace Tori deva vormito Jesus bolai da coilina Bapa's moviment for God Kora Bapa's movement for God Kora Jesus somi आणि सोर पदवेदा देव आमची काकलूत करूंक आणि आमची पातकां भोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक आमेन. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टात संसारी सर्वेस्वराक देवाक स्वर्गीच्या रायाक सोदपदवीकार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करताव आमी तुका दिन वाचताव तुझ्यातून वैभवापासून आमी तुका वाखाणताव या जेजू ख्रिस्तान बापाच्या एकल्यात उतार सोम्या देवाची शिरी तू संसाराचे पाप काढतात आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमची मागणी ऐकून घे त्यात कोवी देवा बापाचे मोहिमे शिरू दिसतात
Eglos tu povi, eglos tu Isus, eglos tu povis, Amen, Amen, Amen. प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, भोवभाग्य नाकवार मारयेची शेकाय आमकां फावो केले देखून आमी संतोसतां. ह्या मोगाळ आवयचे विणवणेन ह्या संवसारान चोर वायटा विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गार सासणाचे सुखाक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. हे आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणां. Amen. लेवी शास्त्र्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सिनाय दोंगरार मोयजेसा कोडले उलोवन सर्वेस्परान म्हणलें, तुमी वर्साची 7 सातोली मेजूंक जाय. 7 पावटी 7 वर्सां अशें 7 पावटी वर्सांची 7 सातोली मेजून 49 वर्सां जातात. 7व्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमी तुतुरी वाचोवंक लायतल्यात. फारीकपणाच्या दिसा आख्या देसांत तुमी तुतुरी वाजोवंक लायतल्यात. ह्या 50व्या वर्साक तुमी पवित्र वरोस म्हणटल्यात आनी देसांत रावतात तितल्यांकूय सुटका परगोटल्याक. हे वरोस तुमकां उत्सवाचें. ह्या वर्सा तुमचे मदलो जोण एकलो आप आपल्या पुर्जोवांच्या बाटा विटांत आनी आप आपल्या गांव गोरा परतो येतलो. हे 50वें वरोस तुमकां उत्सवाचें वरोस जातलें. ह्या वर्सा तुमी वोमचिनात ना म्हूण शेतांत आपशींच किरतले तें लिवचिनात. बेंडूंक नासलोल्या दाक वालीचें फळां एकठांय करचिनात. हो उत्सव तुमकां पवित्र जावंक जाय. शेतां बाटांतलें उत्पन्न जाता तेंच तुमी कातल्यात. ह्या उत्सवाच्या वर्सा तुमचे मदलो जोण एकलो आप आपल्या पुर्वजाच्या बाटा विटांत परततलो. तुमचे मोदें विक्रेचो वेव्हार करतात जाल्यार कोणेंच पेल्याक नुकसान करचें न्हय. तुज्या भावा कडलें विकतें घेतात जाल्यार उत्सवा उपरांतलीं वर्सां मेजून तुवें तें घेवचें. पीक मेळोली वर्सां दवरून विक्रेची दर तो तुका थारायतलो. जितलीं वर्सां चड तितली दर वाडोवची आनी जितलीं वर्सां थोडी तितली दर देंवची.
कित्याक कोरें म्हणल्यार तो तुका इतली पिकां विकून दिता. कोणेच आपल्या पेल्याक नुकसाण करचें न्हय, पूण तुमच्या देवाचें तुमी बें दवरचें. कित्याक हांव सर्वेस्पळ तुमचो देव. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो सभाव जातलो. बापा म्हज्या मोगळा, बापा म्हज्या तुका चुलासता, तुजे वचलो आनीक बापूय ना, तुजे सारको दुसरो कोणूच ना. Is mock tuzo koru awat rekna Papa moja mogala tuji shukti pakyona sheta Papa moja mogala Kina mojidis tuji Indan bapa auda dosata Untuk tuji tahu Uzomo korda Bapa Moja mogala Tuji supir Pationa sheta Papa Moja mogala Urun tuji Winilipta बागियोन पावलून फिलेमोनाक बरयलोले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्या हांव पावलू म्हातारे बिरायेक पावलोलो आनी त्यावून ओदीक आतां क्रिस्ता जेजू खातीर कोयदी. तुका विनोती करता. कोयदी आसतना हांवें जोलोम दिल्ल्या म्हज्या पुता ओनेसिमा पासत हो उपकार मागता. हांव तुका तुजेशीन परतून धाडटा आनी ताचे बरोबर एके भाशेन म्हजें कालिजूय धाडटा. शिव वर्तमाना खातीर हांव कोयदी आसतना तुजे नांवी ताणें म्हजी चाकरी करूंक ताका हांगाच म्हजेशी दवरूंक म्हजी खोशी आसली. पूण तुजी मान्यताय नासतना कितें करूंक म्हाका बरें दिसलें ना. तुजो उपकार तुजें उदार खोशयेन येवचो आनी हांवें तो जमून घेवचो न्हय म्हूण म्हाका दिसलें. ओनेसिमाक घडये तुजे सोरशिल्लो थोडो वेळ ह्याच पासत पयस काडलोलो जायत की तो दुसरी तुजे बरोबर सदांकाल आसचो. पूण आतां गुलाम कसो न्हय तर गुलामावून ओदीक व्हरतो. एके आपुरबायेचो भाव कसो. म्हाकाच ताची इतली आपुरबाय जाल्यार मनीस कसो आनी सोम्या सोवें भाव कसो तो तुका कितलो ओदीक अपुरबायेचो जावचो ना. तर आमच्या एकामेकाच्या मोगाक तूं मोल दिताय जाल्यार म्हाका तुमगेर घेतलोय आसलोय त्याच भाशेन ताकाय घे. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. शुभ वर्धमानाक सगळ्यो उबी रावयात.
sorves porak zui zui. Alleluia, sorves porak zui zui. Alleluia, sorves porak zui zui. Alleluia, sorves porak zui zui. Auz to surgitam devonai lolo. Chivo uno montan somi. Uno cadato. Alleluia, sorves porak zui zui. 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 Survis por tuमचे सोवे असू तुमची सवय आसूं जुआ पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या तुमची काळजां उत्सांबोळ जावंक दिवं नाकात देवाचेर विस्वास दवरात तसोच म्हजेरूय दवरात म्हज्या बापायच्या घरांत रावंक पुस्कोळ सुवात्यो आसात अशें न्हय आसलें जाल्यार हांव तुमकां सुवात तयार करूंक वेता म्हूण तुमकां सांगतलो आसलो आनी वचून तुमकां सुवात तयार केल्या उपरांत हांव नव्यान येतलो आनी तुमकां म्हजेशी व्हरतलो अशें जंय हांव आसा थंय तुमी आसतल्यात आनी जंय हांव वेता ती वाट तुमी जाणांत तोमासान ताका म्हणलें सुम्या तुकूय वेताय ते आमी नकळो तोड वाट कशी जाणा जातल्या जेजून ताका अशी जाप दिली वाट सोत आनी जिवीत हांवूच कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं तुमकां म्हजी वळख आसली जाल्यार म्हज्या बापायची वळख तुमकां आसतली आसली आतांच्यान तुमी ताका वळखतात आनी तुमी ताका देखला जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान हें वखणी तुका क्रिस्ता मोगाळ इश्टानो कांय बरो विशय आयच्या सेवा धर्माचो आंकवार मारिया सगल्या यात्रेकारांचो बरो वसो आंकवार मारिया सगल्या यात्रेकारांचो बरो वसो यात्रेकारांच्या आत्मीक यात्रेंत दिशा दाखयता मारिया बरवसो देखून एक दिशा दाखयता वाट दाखयता आमी जाणो इश्टानो दिशा वाट दाखोवपी बगरून आमी जेन्ना गाडी चलयतात आमी जेन्ना वाट ती नकळो आमी उजार कोत्तात कितें उजार कोत्तात आमी जेन्ना गाडी चलयतात आनी वाट वचपाची आमी नकळो तेन्ना कितें आमी उजार कोत्तात कितें GPS उजार कोत्तात ही वाट आमकां दाखयता गोंयांतान जी गाडयेन चलोवन आयिल्ली आसात ही GPS वाट दाखयता खंयच्यान रायट घेवपाचें लेफ्ट घेवपाचें स्ट्रेट वचपाचें ही वाट आमकां दाखयता आनी हीच वाट दाखोवन आमकां सांगता खंयच्यान गेल्यार तूं पावतलो खंयच्यान वचना जावंक आमकां आदार दिता म्हणजे अमके वाटेन गेल्यार तूं पावतलो अमकेच वाटेन गेल्यार तूं पावचो ना अशी दिशा ही वाट आमच्या दोळ्या मुखार दवरता आनी जायते फावटी ही आमी वाट चलता देखून शाणी मनशां कशी आमी हे वाटेंतल्यान चलता आनी जंय आमी वचूंक जाय थंय आमी पावता पूण केन्नाय शाणी आसात ती आमी पिश्याळ जाता शाणेपण विसरून पिश्याळ मनशां जावन आमी GPS दाखयता ती वाट दिशा दाखयता ती वाट न्हय पूण आमकां जाय ती वाट आमी चलता आनी आमचे रेंटेंग वाचयता आनी यात्रेकारां कशी आमी जी वाट चलूंक जाय ही आमी विसरता एके वाटेन शाणी मनशां कशी ही वाट धरून आमी चलता जाल्यार दुसरी मनशां पिश्याळ कशी ही वाट सोडून आपलीच वाट चलतात हाकाच लागून
मातेवाच्या शिव वर्तमानांत 25व्या वेसुरांत पयले ते 13वे वडेंत जेजू आमकां ते 10 ओस्तोऱ्यांची गजाल कोत्ता. 5 शाण्यो आनी 5 शाण्यो आनी 5 पिशाण. आनी शेवटाक आमी जाणाव ह्यो ओस्तोऱ्यो जेन्ना सोमयोचो वेळ जालो देखून न्हिदल्यो, 5 जाणांचें तेल काबार जालें, परतून ती तेल हाडून गेली. परतून येता म्हणसर सोमी येवन ह्या 5 जाणांक घेवन गेलो आनी जेजू म्हणोंक लागलो, सोमी म्हणोंक लागलो, ह्या पवित्र पुस्तकांत मेळटा, हांव तुमकां वळखना, हांव तुमकां वळखना. ज्यो 5 ओस्तोऱ्यो ज्यो तेल ताणें हाडूंक ना उणें आसलेले, हाडूंक गेल्ली उपरांत तांकां देर बंद जातूच सोमी म्हणटा, तुमी कोण? हांव तुमकां वळखना. असले वेळार इश्टानो म्हाका एक घडणेचो उगडास येता. हांव हालींच यादनीक जालोलो तेन्ना, सुमार 3-4 वर्सांचो यादनीक आसलोलो, सुमार 20 वर्सां फाटीं हांव वेस्ट बेंगॉलाच्या एका फिरगोजेंत काम कोत्तालो. आनी थंय गरीब आमची इगोर्ज म्हणटोच थंय पादिगारांव, पातकुरांव, पेदो हांव, सांगिस्तांव, कुजनेरांव सगळोच हांवूच एकलोच त्या इगोर्जेंत आमी वावर कोत्ताले. असले वेळार सांजचे वेळार खंय इश्टानो कोणें म्हज्या देरार मारलें आनी तेन्नाच हांव न्हावूंक वचूंक कोत्तालो. सुमार 7:30-8 वरांचो वेळ तो. म्हज्या दारार मारतोच दार उगडल्यार एक दादलो आसलो आनी दादलो म्हणूंक लागलो, फादर, आमच्या इगोर्जीचे सायडीन जे टीबी हॉस्पिटल आसा तातूंत एक आमची ओस्तोरी आमच्या फिरगोजेची दुयेंत आसा आनी दोतोरान सांगला ती 24 वरां मदें काबार जातली. आनी हाकाच लागून तेच्या घरच्यांनी निर्णय घेतला तिका घरा व्हरूंक, तिका घरा व्हरूंक. कित्याक दोतोरान सांगला तिका घरांत तुमच्या सगल्यांच्या सांगाताक हो संवसार सोडून वेता जाल्यार अदीक बरें. म्हणटूच ताणें निर्णय घेवन तिका घरा वचूंक ताणें निर्णय घेतलो. पूण त्या आदीं ताणें म्हाका आपयलो तिचेर मागणें करूंक. हांव गेलो, आशिर्वाद दिलो, मागणें केलें, खमयण दिलो आनी तिका मागणें केले उपरांत परतून येताना ही ओस्तोरी म्हाका म्हणोंक लागली, फादर, हांव मोरची ना. फादर, हांव मोरची ना. हांव चलोवन तुज्या इगोर्जेंत येवन जेजूक घेतली. हांव चिंतूंक पडलो. दोतोरान कितलीं वरां दिल्यांत? 24 वरां दिल्यान दोतोरान. आनी ओस्तोरी सांगता हांव मोरची ना. तिका तिच्या घरकारान दुसऱ्यान एका बेडशीटाक घुटलायली. तिच्या घरकारा लागीं सायकल रिक्षा आसलेली देखून उबारून तिका सायकल रिक्षान घातली, तिका घरा व्हेली. दुसऱ्या सकाळी इश्टानो मीस सोमतूच ह्या ओस्तोरीचो म्हाका उगडास आयलो. हांव कुमयण घेवन तिच्या घरांत गेलो. सुमार 500 किलोमिटराची वाट आसली ती. तिच्या घरांत गेलो, तिका हांवें पळयलो, मागणें केलें, कुमयण दिलो आनी परतून येतना ही ओस्तोरी म्हाका हेंच म्हणोंक लागली, फादर, हांव मोरची ना. हांव तुज्या इगोर्जेंत येवन जेजूक शेवतली. आतां दीस सुरू जालो. हांव रावतां. कित्याक रावतां? कित्याक रावतां? खोबरेक रावतां. कित्याक हांवें म्हणलां हांव पादिगार, हांव पातकूर, हांव पेदो, हांव सांकिस्तांव, हांव जेवण रांदपाचो कुजनेर सगळो हांवूच म्हणटोच हांव रावतां खोबरेक. फादर, ही ओस्तोरी सोंपली पूण खबर येवंक ना. दुसऱ्या सकाळी मीस जातूच परत तो गेलो. खमयण दिलो, मागणें केलें. येताना ही ओस्तोरी तेंच म्हणोंक लागली, फादर, हांव मोरची ना. हांव चलोवन इगोर्जेंत येवन तुज्या जेजूक शेवतली. दुसऱ्याय दिसाक रावलो, तिसरेय दिसाक रावलो, चवथेय दिसाक रावलो, 5व्या दिसाक, 6व्या दिसाक
7व्या दिसाक रावलो खोबरेक पूण प्रत्येक दिसाक मी सोमतोच हांव तिच्या घरा वचून तिका कुमयण्या दिवन मागणें कोत्तालो. एक सातोडें जालें. ही खबर काबार जाली कशी आनी ही ओस्तरी थंयसरूच खाला मांदूर घालून बेडशीट घालून तुय आसलेली थंयसरूच आसली. हांवूय विसरलो. इश्टानो, सुमार 3 म्हयन्यांनी हांव मीस भेटयतना ती ओस्तरेक हांवें पळयली म्हज्या दोळ्या मुखार मदल्या देरांतल्यान भितर सोदता. मीस चलता हांव बेंगोली भाशेन मीस भेटयता. ही ओस्तरी मदल्या देरांतल्यान भितर सोदता. तिका पळोवन हांव घुस्पलो. म्हज्या आंगाची लोंव उबी जाली. दोतोरान 24 वरां दिल्ली. ही ओस्तरी म्हाका म्हणूंक लागली, फादर हांव मोरची ना, इगोर्जेन देवून तुज्या जेजूक शेवतली. आनी सुमार 3 म्हयन्या उपरांत इगोर्जेन देवून जेजूक ताणें शेवलो. म्हज्या इश्टानो, कशें घडलें काय. हांव एक याज्ञीक जावन हांवूच बावार्थान हाल्लो. पूण इश्टानो, ह्या ओस्तरेचो बावार्थ 24 वरां तिका दिल्ली. काय बरें तिचें नांव दोलोरोजा साईबी मायचें. दोतोरान 24 वरां दिल्ली खरी. पूण हे वेळार 3 म्हयन्या उपरांत ती इगोर्जेच्या मदल्या देरांतल्यान मुखार येवन जेजूक शेवता. म्हज्या इश्टानो, दिशा आमच्या जिविताची दिशा कितें काय, आमी कित्याक घेवन आमचें जिवीत जियेता काय. ही ओस्तरी जेजूचेर बावार्थ धरून मरणाच्या वेळार पुर्यान निमण्यो घडयो तांकां दिल्ल्यो दोतोरांनी. पूण ती जाणा आसली दोतोरांचो दोतोर तिचे थंय आसा देखून ती साल्वार जातली. आनी ह्याच बावार्थान 3 म्हयन्या उपरांत इश्टानो ही ओस्तरी इगोर्जेन येवन जेजूक शेवता. फुडें आमी गेल्यार इश्टानो, मातयेवाचे शिव वर्तमानांत 7व्या आवेसुरांत 13व्या आनी 14व्या वळींत आमकां मेळटा. ओशीर दारवोंटो आनी रुंद दारवोटो आमी नियाळ कोत्ता. दिशा यात्रकार म्हणटोच हो रस्तो आमी पिशाड मनशां ओ शाणी मनशां कशीं आमची जिवीत जियेताय काय. ही दोलोरोजा पिशाड न्हय पूण शाणी मनशां कशीं आपलें जिवीत जियेली जाल्यार जेजू मातयेवाच्या शिव वर्तमानांत 7व्या आवेसुरांत ओशीर दारवोंट्यांतल्यान रुंद दारवोंट्याची शिकवण दितना इश्टानो आमकां सगल्यांक शीड खायता. तूं खंयच्या रस्त्याचेर चलता. ओशीर दारवोंट्यांतल्यान ओ रुंद दारवोंट्यांतल्यान. जरी तो तूं रुंद दारवोंट्यांतल्यान चलता जाल्यार मारोग सोंपो. जायती तातूंतल्यान वेता. पूण खंय वेता, जिविताचे गोट्टनांक पावता. आनी हाका लागून जेजू म्हणटा, शाणी जायात. शाणी जावन ओशीर दारवोंट्यांतल्यान कठीण रस्तो तो सायबी मायचो आदार घेयात आनी जिवीत दितलो रस्तो तुमी चलात म्हणून जेजू आमकां उलो मारता. इश्टानो, आमी वालांकानी तुमी आयल्यांत. कशी आयल्यांत? कोण ट्रेनीन आयल्यांत, कोण गाडी चलोवन आयल्यांत, कोण प्लेनान आयल्यांत. इश्टानो, वालांकानी जायतीं जाणां UK गेल्लीं आसात. वालांकानी UK चलोवन वचूंक जाता? कोण सांगता जायना म्हणून? वालांकानी गोंयांत वालांकानी गोंयांत UK चलोवन वचूंक जाता? कोण सांगता जायना म्हणून? जाता. वालांकानी गोंयांत चलोवन येवंक जाता. पूण कितले कश्ट पडटले, कितले दीस लागतले, कितले थोकोस घेवंक पडटलो आमकां, कितले त्याग करूंक पडटले आमकां, कितल्या कश्टांतल्यान हे चलोवन येवंक पडटले आमकां. म्हज्या इश्टानो, हे चलोवन येवप म्हणल्यार ही संवसाराची वाट. आनी संवसाराचे वाटेन जेन्ना आमी चलता आमकां जायते दूख, जायते कश्ट
जायते आमकां सोंसचें पडटा. पूण जेन्ना जेजून दाखयलेली वाट, जेन्ना आमी बसीन येता, ट्रेनीन येता, प्लेनान येता, ही जेजून दाखयलेली वाट आमी चलता, तितल्या सोंपेपणान आमी फुडें पावता, आमी सगळीं जाणां दिसता न्हू. आनी हाकाच लागून आयज शाणी जावंक आमकां सगल्यांक उलो जावन आसा. त्याच माथेवाच्या शिव वर्तमानां दिसता न्हू, 25व्या विसवरांत 30वे वळीन आनी फुडें आमकां मेळटा. शेडयांची गजाल आनी बोकड्यांची गजाल. शेडयांक उजव्या हातान दोत्ता जाल्यार बोकड्यांक दाव्या हातान दोत्ता. आनी जेजू म्हणटा, हांव भुकेल्लो, हांव ताणेल्लो, हांव वाटसुरो आसलो, हांव विंगडो आसलो, हांव पिडेंत आसलो, हांव बोणकोणींत आसलो, तूं म्हाका पावलोलो काय? तुवें म्हाका आदार दिल्लो काय? तुवें म्हाका सांगात दिल्लो काय? जरी तर तूं म्हाका पावलोलो, साबाश. साबास मनशा, संवसार रोजचे आदी तयार केल्ल्या सर्गींच्या राज्यान प्रवेश कर. पूण जरी तर तुवें म्हाका सांगात दिवंक ना, म्हाका आदार दिवंक ना, हांव भुकेल्लो ताणेल्लो आसलो तेन्ना तुवें म्हाका आदार दिवंक ना जाल्यार उज्यांत वच म्हूण जेजू आमकां सगल्यांक फॉर्मायता तें उगडास तर. आयज नोवेनाचो निमणो दीस आमी मनयता. ह्या नोवेना वरवीं आमी खंय वचूंक सोदता काय? उज्यांत वो त्या सर्गींच्या राज्यांत. आनी हांव जाल्यार तुमचे लागीं मागतलो आसलो, जी सर्गींच्या राज्यांत वचूंक सोदतात तीं, जी सर्गींच्या राज्यांत वचूंक सोदतात तीं, तुमी हांगातान वेताना पयले सुवातेर तुमच्या भावा भयणा सवें संबंद जोडून हाडात. हांव जायते फावटी म्हणटा, आमी वाडल्या देखून शाणी काय, वो आमी सुपुल्ली आसतना शाणी आसलेली? कितें तुमकां दिसता? हांवें म्हणलां, आमी आतां वाडल्या देखून आमी शाणी जाल्या काय, वो आमी सुपुल्ली आसतना शाणी आसलेली? कितें तुमकां दिसता? हालो, काल म्हाका फोन आयिल्लो, हांव मायक धोडायता गोंयान, म्हणटा हेनरी हेनरी म्हणटा, ताका सांगलेलें हांवें हेनरी म्हणटलो म्हणून आयज मायकार, तो कडेन आयकता आसतलो. इश्ट न्हू, केन्ना आमी शाणी सुपुल्ली आसतना आसलेली, वो आतां आमी वाडल्या देखून शाणी काय? आ सुपुल्ली आसतना म्हाका जाल्यार दिसता, कित्याक सुपुल्ली आसतना काय बरी इश्टानो आमच्या भावना सवें मोगान शांतीन एकवटान आमचें जिवीत जियेतालीं. जिरूल झगडीं झुजां जातालीं, आमी झगडटालीं, आमी एकामेकाक फोडटालीं, पूण परतून आमी एकठांय येतालीं. आमी आमच्या आवयक वचून सांगतालीं, मामा डाडा म्हाका हें केलां, म्हाका भावान तें केलां, आनी भावाचेर आवयन एकटें करून लायले उपरांत आमी खुशाल जातालीं आनी आमी परतून एकठांय जातालीं. वय ना? आतां असले टावट्यो जाल्यार आमच्यान परतून येवंक जाता? हालो, जाता? असलें कितेंय आमच्या भावा भयणा सवें कितेंय घडल्यार आमच्यान परतून येवंक जाता? कितलें अवघड लागता आमी जाणा. आनी हाकाच लागून हांव तुमचे लागीं वीज जातलो, आमी शाणी काय म्हूण आतां ना इश्टानो. आमी पिश्याळ मनशां, उज्यांत वचपाची मनशां, पूण जेजू आमकां सर्गींच्या आवय वालांकनी सायबी माय वरवीं सर्गींचें दायज दिवंक सोदता जाल्यार हे नोवेन जातूच आमी घरा वेतूच पयले सुवातेर तुमच्या भावा भयणा सवें संबंद जोडात. तुमच्या आवयांक भावाशी, भयणाशी, माशनाशी, आजिलांत घातलेली आसात घेवन येयात. आयकलां? तुमच्या आवयांक, बापायांक, जाणट्यांक भावाशी, भयणाशी हांगेर तांगेर दवरलेली आसात घेवन येयात. तांकां आजिलांत घातलेली आसात तांकां घेवन येयात. कितल्या जाणांनी आमी आलतूर फालतूर दुसऱ्यांचेर कोर्ट केस घातलेल्यो आसात. काबार करात. उज्यांत वेचे आदी काबार करात. एकामेका सवें संबंद जोडून हाडात. वालांकीन सायबी मायच्या पांयाशी आमी आयलोली आसा जाल्यार हें सगळें वायट सोडून दियात. हांव म्हणटालो काल, कितें आमी घेवन वेतेलीं, कितें आमी घेवन वेतेलीं, आनी काशांव खंय आमी पुरतेलीं सायबा. मोगाळ इश्टानो,
तुमच्या आवय बापाय सोवे, तुमच्या भावा भयणा सोवे, तुमच्या शेजाऱ्या सोवे, तुमच्या इश्ट मित्रां सोवे, तुमच्या समुदाय वांगडे सोवे म्हजो किरीत उलो तुमकां. जेजू मातयेवाच्या शिव वर्तमानांत आमकां म्हणटा, म्हज्या बापायचो आशिर्वाद घेतलेल्यानो येयात आनी संवसार रोजचे आदी तुमकां तयार केलें रायज तुमचें दायज म्हूण घेयात. हें दायज घेवंक आमी तयार आसा काय? कांय वर्सां फाटीं कोस्तोरी म्हाका म्हणटाली, तिची हांवें खबर घेतलोच. हांवें म्हणलें, माय कशी आसा? बरी आसा म्हणूंक लागली. बाबा वखदां बी घेतलीं तुवें? ना बाबा, वखदां काबार जालीं. हांवें म्हणलें, कित्याक हाडूंक ना? ही वस्तरी म्हाका म्हणूंक लागली, फादर हे पावटी ते पारेकाराचे 2000 रुपया न्हय आजून येवंक ना. येतोच त्या 2000 रुपयाचे हांव वखदां घेतली. हांवें म्हणलें, पारेकाराचे 2000? तुजीं भुरगीं नात? आसात रे बाबा, ती परदेसांत आसात. केन्नाय केन्नाय येतात तीं आनी आयले उपरांत तांचो बंगलो आसा, बंगल्यांत रावतात तीं आनी वेतात तीं. केन्नाय केन्नाय येतात आनी म्हाका भेट दिल्यार गेले फावटी आयिल्लीं तीं 500 रुपया दिवन गेल्लीं फादर, आनी कांयच ना रे फादर. मोगाळ इश्ट न्हू, असली दिशा आमच्या जाणट्यांची, आमच्या भावा भयणांची, आमच्या इश्ट मित्रांची जाल्ली आसा जाल्यार तूं स्वर्गार वचूंक सोदता? तुका असली दिशा करून, असलें जिवीत जिवन, असली दुसऱ्यांची परिस्थिती करून तूं स्वर्गींच्या राज्यांत पावतलो? ही यात्रा जी आमी चलता उज्यांत तूं वचूंक सोदता? आमी सगळीं उबी रावया. आमचो भावार्थ उच्चारून सायबा ह्याच भावार्थान आमकां तीर मजबूत कर म्हणून मागुया. सतमंता देवा, सूर पदवीदार बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रुचनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्यांक तो पवित्र आत्मे वरवीं गोरवीं सांबाळलो, आंकवार मरे तांय जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें खूस नसलें, ताका क्रुसार जुळलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सूर पदवीदार देव बाबाच्या उजव्याक बसला, तुवें तांची वेळ मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें मोगसणें, कुडीचें जिवन पोवन सासणाचें जिवीत. आमेन. होच आमचो भावार्थ. ह्याच भावार्थान कांय मागणी बापाच्या हातान घालुया आनी आमकां सगल्यांक जाणवायेन बोर म्हणून मागुया. लिओ 14 आमच्या पाप सायबान सगळ्या बिस्मांनी, याज्ञिकांनी आनी मोटवाश्यांनी आपली संवसारी यात्रा चलतना आपली नदर सोर्गीचे वाटेर दवरूंक आनी आपले पोरजेक हीच वाट चलोवंक आदार दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. विस्वासान मागता बापा, आमकां दोयीन आयकून घे. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी देश कारबार चलयतना आपस्वार्थीपण सोडून आपल्या देशा आनी समाजा खातीर ते वावरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. विस्वासान मागता बापा, आमकां दोयीन आयकून घे. संवसारी आशा आमकां स्वर्गीचें सूख दिवंक शकना. हे आमी जाणा जावन ह्या संवसारान जियेतना पातोक पयस करून एकामेकाची सेवा करून आनी देवाच्या संबंदान जिवंक आमकां बापा लागीं कृपा मागुया. विस्वासान मागता बापा, आमकां
जेजू म्हणटा वाट सोत आनी जिवीत हांवूच कोणूच बापाशी वचना बगोर म्हजे वरवीं तर जेजूचे वाटेन आमी चलून स्वताक गोवाय दिवंक आनी आमचें जिवीत जेजूक मानता तसलें करूंक आमकां बापाचो आदार मागुया विश्वासान मागता बापा आमकां गोयीन आयकून घे आमी सगळीं यात्रिकारां कशीं हांगा वालांकण सायबीण मायेच्या पांय सरशीं आयल्यात सायबीण मायन आमकां सदांच आपलो आदार आनी आलाशिरो फावो केला आनी हेच खातीर आमी तिका दिनवासुया आनी तिचे भाशेन सर्गीचे वस्तूंचेर आमची नदर धरून आमकां बापा लागीं कृपा मागुया विश्वासान मागता बापा आमकां गोयीन आयकून घे ही आमी मागता आमचे सुमिया जेजू क्रिस्ताचे नांवी आमेन दानात एवढ्यार गीत गावयात नंबर C19 जिने वाटे चिने गिणा Costa Catel, it's Angele, Gine Wagen, Atambaba, Peto Tuka, Unya Ali, Soria Wangra, Tiece Yami, Dobot Migao, Peto Manur Gemur Mata, Magonia Chama. Mislon tunge goyal pona Yece ami sorpita Pentu manun gemur mata Malgonia chama sarota Mislon tunge goyal pona Mislon tunge goyal Moja baba भयणानो मोजे आनी तुमचें बलिदान मोजे आनी तुमचें क्रिस्ती जिवीत सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सुरविस्पूर मानून घेव मोगाळ बापा बाग्यून आंकवार मारयेक देवाच्या मातयेचो उगडास करून आमची मागणी आनी देणी तुजे मुखार आमी घालता तांचे तुजी दयाल दिश्ट घाल आनी आमच्या सुर्गींच्या आवयच्या मुजतीन आमचे दिसा दिसाचे जिवितांत आमी तुका मानवशी कर क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं आमेन सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं तुमची सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया ओय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा सोर्वकाणी आनी सोरते आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मारयेताय जोल्म घेतलो खुर्साचें मरण सोसून सासणांच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासणांचें जिवीत आमकां दिलें देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सोर बारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता Sogle soltat, sogle rosna, bozon quotat, Orlan gaitat, a play in was,
जोयजो Swadik pola, sobik pola, sugdeza, paduishata, dongol korpa, fator zombie, taunas lolo, sagor zombie, akipito, soglo sosa, bola tema, uja uipoa, utsoi nidoria, tukazoizo. बापा खरोच तू पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशयेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आनी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडलें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवी आनी सासणी कोराची हें रगत पातकांचे बोक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bavartaco gut purgotuia. Gesù melo, Gesù ci bonzala, Gesù no viene toia. Gesù melo, Gesù ci bonzala, Gesù no viene toia. Bapa. जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आली हांव चोदावी आमच्या बागेवन बापा ती सगळ्या राज्या आमच्या गोवणी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय पुनर्जीवनपणाचो बरवोसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर तांकांचे इश्ट गतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पडसडीत मुखामोळ पडूंक फावो कर आमा समेस्तांची सायबा ह्या सायबीमायच्या पांयांशी आयलोल्यांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारिये देवा मायचे सांगातीन तिचो पोती बायगिवून सुसे बायगिवून दौरम दिता आनी सोर्वकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाताक तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्रात्म्याचे एकपणान सोर पदवेदार बाप्पा सोर वंदन आनी वैभव तुका ससनांच्या ससनांक आमेन आमच्या बापाचे मागणे आमी म्हणटाना इश्टानो हे वेळार म्हजो किरीत उलो तुमकां मागुया सायबा आमकां शाणी मनशां कोर पिश्याळ न्हय आमच्या बाबा भयणा सवे मोगान आमच्या आवयक बापायक आपणावून आमच्या घरच्या सवे एकवटान पिशाड जावन आमी ज्यो कोट केसो हाचेर ताचेर घातलेल्यो आसात सायबा हे सगल्यांकली आमकां निवार
आनी आमकां सगल्यांक शाणी मनशां कर म्हूण ह्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझा रास आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांचो वस्काय आमकां दी, सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशानोत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणान सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरमदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजी कशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेत आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. एकामेकाक मोगान जेजूची शांती वांटुया. देवाची शेळये संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलीत कर. देवाची शेळये संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलीत कर. देवाची शेळये संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. मोरनाच्या वेळार पुर्यान आपल्या बापायक उलो मारलो, बापा गोडटा जाल्यार हें पात्र म्हजे वेले पयस कर, पूण म्हजी खुशी न्हय, देवाची खुशी करूंक हो जेजू वावुरलो. आयज तुज्या काळजान येता, तुज्याय जिवितांतल्यान देवाची खुशी करूंक तुका आदार घेवन येता. ह्या शिडीच्या जेवणाका पयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गीत गावयात. नंबर D27. म्हज्या देवा तूं सूर बरो. उपकार करून कमी हांव जीबेर घेवचो म्हूण मागता. स्ट्रिक्टली ऑन टांग. Moja deva, tu surboro, rosnar mozo doni koro, sogla karzan, nizmok tuzo, ave sodat skorum favor, sogla karzan, nizmok tuzo, ave sodat skorum favor. Deva tuja mogat laktau kaliz moche ukaditau. Deva tuja mogat laktau kaliz moche ukaditau. Kitlo mozot mogu kiloi makarot loi mata pozloi. Ek mozor obrasos loi, ek konat lo matarat loi. Ek mozor obrasos loi, ek konat lo matarat loi. Deva tuja mogat laktau kaliz moche ukaditau. Deva tuja mogat laktau
कालिजमोची तुका दिता तुझ्या रोगतान तुझ्या मांसान म्हाका पोसताय व्हडा मोगान मोचे खातीर तुझा मेलोय स्वर्गांत आयजी म्हाका दिलोय मोचे खातीर तुझा मेलोय स्वर्गांत आयजी म्हाका दिलोय देवा तुझ्या मोगाक लागता कालिजमोची तुका दिता देवा तुझ्या मोगाक लागता कालिजमोची तुका दिता. दुसरें गायन घेवयात. नंबर D40 स्वर्गीय उंडो जेजून दिल्लो. W16 मोजो आत्मो सर्वेस्पराक वागंटाक. Mozo आत्मो सर्वेस्पराक वागंटाक मोशा तारका देवाचो वेगळगोटाक. Mozo आत्मो सर्वेस्पराक वागंटाक मोशा तारका देवाचो वेगळगोटाक. आडेला दिसा दोनीचे दिसताली सगळ्यो पेंगा म्हाका खाली म्हणटल्यो सोरबोरिस्तान म्हाका केली आशा पाक कोणी तोची सोदा उचिताचे नांव आमची भक्ती कोतल्या काय आमचो देव Kaya dakoita Aplo polista tu baru sormespor Alzar monan godul tolean danaita Odvedara sogra voile shotita Anvikan tomai mogan voikatia Keloyan lados kutla kenani Prestan zalatali korun potita Ugras turun nabiadoya mogaco Israel angkaplat sagrat bandita Abraham angkarita syadu muda Mile ulon viswasi tiu
प्रार्थुया. मोगाळ बापा, भाग्योन आंकवार मारये देवाचे मातयेचो उगड आसाक आमी तुका भेटयतल्या त्या संस्कारान तुवें आमकां ओतमीक पोसण दिल्याय. ह्या पोसणाचे घोटायेन आमच्या माये वरवीं तुजी खुशी पाडूंक स्वर्गार तुज्या सासणाची सोडवण भोगूंक आमी तयार जावं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजू नांवी. आमेन. कोडीत करूंक लायला इश्टानो. आयज मी सोमतोच फ्लॅग 3 पावटी वयर सकयल काडटलो. तो फ्लॅग आमचो गोंयकाराचो म्हणटोच आयज आमी मागता तुमी सगळीं थंय हाजीर जावं आनी कोंकणी भाशेन आमी थंय गीत गायतले. मारी केदें व्हडलें तुजें नांव. सगल्या व्हडल्यान गांवचें म्हूण आमी तुमचे लागीं मागता. इश्टानो, सांगूंक लायला की कोणूय फुलां पाकळी दिवंक सोदता ही आमच्या खर्च जो जाल्लो आसा ताका लागून आमचो भाव लुईस कोयरांत आसतलो. ताच्या हातान तुमी तुमची देणगी दिवची म्हूण आमची कालती मागणी. इश्टानो, वलंकनी वेज फाल्यां 3 वरांचेर भायर सुट्टली ही बस. थोडींशीं सिटां उरल्यांत, चड उरूंक ना, चडूय उरल्यांत. कोणूय वचूंक सोदता जाल्यार फाल्यां 3 वरांचेर बसींतल्यान ताचो फोन नंबर म्हजे लागीं आसा. मातशें तुमी ताचो फायदो काडचो. इश्टानो, आमचो एक भाव ताका एमर्जन्सी गोंयां वचूंक जाय. घरांत कुटुंबांत कोण मेल्लो आसा, एमर्जन्सी घरा वचूंक जाय. म्हणटोच आयज जरी तर कोणूय आपली गाडी 4 व्हिलर घेवन गोंयां वेता जाल्यार एक सीट आसल्यार मातशें म्हाका कळोवचें. कित्याक एक आमचो भाव ताच्या घरांत मरण जाल्लें आसा. ताका कशेय भाशेन गोंयां पावूंक जाय. म्हणटोच तुमी कोणूय वचूंक सोदता जाल्यार एक सीट खाली आसा जाल्यार म्हाका मेवची. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. स्वामी जेजू बरें करीत सगल्यांची पिडा शिडा काडीत गेलोय. पिडेवंताचो परामोस करून तांचेर हात विस्तारून आनी आपल्या नांवान तांचेर आशिर्वाद घालून आपल्या शिसांक ताणें आज्ञा दिली. ह्या सुब्रमणांत बाबा भयणीचो पिडेवंतांक देवाची आदार दिवंक सगल्या कुडी आत्म्यांची दुखी सोसूंक आमकां ह्या मागण्यांतल्यान मागुया. आशिर्वाद घेवन तुमच्यो तकल्यो बागुयात. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे आसूं आनी तुमकां सांबाळूंक, तुमकां वाट दाखोवन तुमचे मुखार आसूंक, तुमची राखण करून तुमचे फाटल्यान चलून तुमचेर तो नदर धरून तुमकां सांबाळूंक आनी तुमचेर आशिर्वाद घालून आनी हांगा हाजीर आसलेल्या सोमेस्तांचेर सोरपदविदा देव बापाचो, पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावर दोंद्याचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. देवान जी वाट दाखयलेली आसा, स्वर्गींच्या राजाची वाट चलूंक तुमकां धाडटा. देवाचे उडोवकार. भलायकेचे सायबिणीक नोवेन वेलेंकनी. हे बो पोवीत आंकवारी बो पोवीत त्रित्वेन तुका सुरवेकता जेजूची आवय जावं विचून काडली. तुका देवपूत मनीस जालो ते घडये आनी उपरांत ताका 9 म्हयने तुज्या कुसव्यान सांबाळलो. तेन्ना भोगलो तो संतोष
संतोष हांव आतां नियाळटा म्हज्या मागण्याच्या खतखत्यान हांव खरेंच ही खुशालकाय आनी हो संतोष सोडोवंक आनी वाडोवंक सोदता हे दुखवलेल्यांचे माये तुवें हे खुशालकायेचो उगडास काडटल्या एक केरी शेकाय बसायल्या तोर ती शेकाय म्हाका ह्या म्हज्या गरजांनी कोर तुज्या पुतान सांगला मागात आनी तुमकां मेळटले तोर हाचेर खरो विश्वास ठेवून म्हाका तुजो कांदी म्हूण हांव तुजे कडेन विनंती करता देवाची खुशी जाल्यार हांव ह्या नोवेनान मागता ते उपकार म्हाका मेळोशे कोर ना तोर म्हाका गरज ती कृपा मागून घे हांगा तुज्यो गरजो उक्त्यो करच्यो ह्या नोवेना वरवीं हांव तुजे मजतीन आसलोलो म्हजो खोल विश्वास दाखोवंक सोदता तोर तेच खुशालकायेन जी खुशालकाय तुका देवाचो पूत तुज्या कुसव्यान आसतना भोगली म्हजे मागणे आयकून घे नमान मोरये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोतचे तायसा उस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोय तुजो अपूच येजू बागेती मरी देवाची माई आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मोरये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोतचे तायसा उस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोय तुजो अपूच येजू बागेती मरी देवाची माई आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मोरये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोतचे तायसा उस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोय तुजो अपूच येजू बागेती मरी देवाची माई आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मोरये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोतचे तायसा उस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोय तुजो अपूच येजू बागेती मरी देवाची माई आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मोरये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोतचे तायसा उस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोय तुजो अपूच येजू बागेती मरी देवाची माई आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मोरये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोतचे तायसा उस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोय तुजो अपूच येजू बागेती मरी देवाची माई आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मोरये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोतचे तायसा उस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोय तुजो अपूच येजू बागेती मरी देवाची माई आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मोरये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोतचे तायसा उस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोय तुजो अपूच येजू बागेती मरी देवाची माई आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मोरये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोतचे तायसा उस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोय तुजो अपूच येजू बागेती मरी देवाची माई आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन हे देवाचे माये माई हे म्हजे नोमान तुका गाब्रिएल बोडव्यान केल्ल्या नोमाना सांगाती मानून घे नोमान कृपेन बोलोले हे म्हजे नोमान तुझ्या वैभवाच्या मुकुटार धाकटी मोतिया जावन हांव अंतरेकता हे सोस्तोल्यांचे उजवणदारे देवाचो पूत
मनीस जालो तेन्ना तुका संतोष भोगलो त्या संतोषान हांव मागता तो उपकार म्हाका मेळून घे ह्या पासत हांव सगल्यो म्हज्यो तुज्या आनंदा खातीर केल्ल्यो बऱ्यो कन्यो तुका भेटयता हांव तुजे कडेन खतखत्यान मागता तुज्या खतखत्यान तुजे काळीज जेजूच्या मोगान नाचताले म्हजी कालती मागणी ऐकून घे आणि मोचे मागलोले उपकार म्हाका मेळ्ळोय आमेन. नोवेनाचो नवो दीस भलायकेचे वेलांकन सायबिणी आमी तुझी महिमा परगट्टा आणि आख्खे रोजने बरोबर तुझे मोहिमेचे गीत आमी गायता सगळी देवाची रोजना आमचे விண்ணகத்தையும் மண்ணகத்தையும் படைத்து எல்லாம் வல்ல தந்தையாகிய கடவுளை நம்புகிறேன். அவருடைய ஒரே மகனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நம்புகிறேன். இவர் தூய ஆவியாரால் கருவுற்று தூய கன்னிமரியாவிடம்